मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभवर्तमानांत जेजू शिश्यांक अशें म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी पृथ्वीचे मीठ. जेजून अशें कित्याक शिश्यांक म्हणलें जायत आनी कशे तरेन ते आनी आमी संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावंक शकतात. मीठ एक उपयोगाची वस्त. आदल्या काळांत जेन्ना आमी ल्हान आसताले तेन्ना आमच्या लागीं फ्रीज रेफ्रिजरेटर नासली, तेन्ना आमी जेवणाच्यो वस्तू जशें मांस आनी नुस्तें आमी मिठाक लायताले, नाजाल्यार त्या 2 दिसांनी पिड्यार जातालें. म्हणटकूच मीठ जेवणाच्यो वस्तू सांबाळटा, तें ताजेर दवरता, ते वस्तू पिड्यार जावंक दिना. तशेंच मीठ जेवणाक रूच हाडटा. जेन्ना आमच्या जेवणांत चड मीठ आसल्यार तेन्ना म्हणटा हांव जेवण सोल्टी आसा, थोडे मीठ आसल्यार म्हणटा हांव जेवण उणें आसा. तर एके भाशेन मीठ जेवणाक रूच हाडटा. तशें आदले काळार जेवचे काळार रोमी लोक जेन्ना देवाक कसली सॅक्रिफायस भेटोवणी करताले तेन्ना ते मीठूय देवाक भेटयताले. ते मीठ जावन आसली एक पवित्र आनी बरी वस्त, पवित्र बरी वस्त देवाची. म्हणटकूच मीठ एक उपयोगी आनी म्हत्वाची वस्तू आसली. तो जेन्ना जेजू आमी पृथ्वीचें मीठ म्हणटा तेन्ना तो आमी दुसऱ्यांच्या जिविताक रूच हाडूंक सांगता, तेन्ना तो आमकां दुसऱ्यांचें जिवीत सांबाळूंक सांगता. तुमी संवसाराचो उजवाड. भाव भयणीनो, उजवाड आमच्या जिवितांत एक म्हत्वाची वस्त. ती आमच्या जिवितांत खुशाल दवरता, काळोखांत आमकां उजवाड दाखयता आनी आमकां रस्तो दाखयता. तशेंच जेन्ना आमी रातच्या वेळार काळोखांत भायर सरल्या तेन्ना आमकां हो उजवाड आमकां वायट भंय दाखयता आनी कोणाक पळोवंक दिवना. भाव भयणीनो, ह्यो दोनी चालत्या कोणाच्यो उपयोग करून जेजू आमच्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत रूच आनी उजवाड हाडूंक सगळ्यांक आमकां आपोवणें दिता. जेजून आपूण असो उजवाड म्हूण सांगलें आनी आतां तो आमकां सगळ्यांक संवसाराचो उजवाड म्हणून सांगता. आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी दर एक क्रिस्ती मनीस उजवाड जालो आसा म्हूण आमकां उगडास करता. आनी आमच्या आपोवण्या प्रमाणे सतत असलें जिवीत जिवंक उजवाड आनी मीठ आमकां उर्बा दिता. जेजू पेल्याच्या जिविताक रूच दिवंक सांगता. हे उजवाडान पेल्याक सोडींची वाट दाखोवंक येता आनी आमी कशे तरेन दुसरो उजवाड जावंक शकता तें आमी पयल्या वचपांत आयकलां. तर आमी कशे तरेन आमच्या हो संदेश आमच्या वेव्हारांत जिवितांत घालूंक येता. तर आमच्या धंद्यांत, आमच्या कामांत, घरदार जिवितांत आमकां बरें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक उजवाड जावंक शकता. दुसऱ्यांच्या कश्टांत दुखांत जेजू आमकां आदाराक पावूंक आज आपोवणें दिता. दर एका क्रिस्ती भावात्याक काळोखांत दुसऱ्यांक एक दिव्यागोर, एक बीकन ऑफ लायट जावंक आपयता. बापना वेळार नवें घातलें न्हेसोण नितळ आनी निर्मळ दवरूंक सांगता. अनितीच्या काळोखांत बुडलेल्या ह्या संवसारांत देव आमचो नितीचो आनी स्वताचो उजवाड जावंक आज आमकां आपोवणें दिता. तर हो संदेश आज मनांत धरून आमी संवसाराचो उजवाड जावंक आज आमी खास ह्या मिसा पेटेंत देवा लागीं मागुया.